ಮಾತೆಯವರ ಮನೆ ಜೀಸು ಕ್ರಿಸ್ತಚಿ ಶುಭವಾರ್ತ 24ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 36-38 वाक्य. पूण तो दीस आनी ती घडी केदाळा येतली हें बापाक एकल्याक शिवाय कोणाकच सर्गींच्या दुतांक वा पुताक लेगून कळीत ना. जशें नोयेच्या काळार घडलें तशेंच मनशापूत येतालो त्या काळारय घडतलें. जशें पुर्तुगालाच्या आदल्या दिसांनी नोये तारवांत रिगलो तो दीस पर्यंत लोक खातलो आनी पियेतलो, लग्न जातलो आनी लग्न करून दितलो. देवाचें उतार हें. आज आमी नियाळ करचो विशय जावन आसा. थोडे फावटी आमकां कळीत ना तरी थोड्यो संगती तें वडना म्हणून. समटायम्स इट्स ओके नॉट टू नो. मनीस जल्मल्ल्या तावन आखरेच्या घडी मरणाच्या पर्यंत हर एक लेकी सगळ्यांक इंट्रस्ट म्हाका हर एक कळीत जायचें म्हणून. कोणाक इंट्रस्ट ना. शेजाऱ्याच्या घरा कितें उलयल्यार कान दिवन आयकुची मस्त जाण आसात. कालें पळया म्हणून. आवय बापूय उलयतना भुरगीं कान दिवन आयकतात. म्हाकाय कळाचें म्हाकाय कळाचें म्हाकाय कळाचें म्हणून. हर एक मनीस मोगाच्यान ताची आशा जावन आसा आमकां हर एक कळीत जायचें म्हणून. पूण आज आमी नियाळसो विशय जावन आसा आमकां हर एक कळनातल्यार वडना. थोड्यो संगती आमकां कळनातल्यार वडना. ह्या विशयांत आमी आज आमचें नियाळ करन आसा. जाणवाय जोडच्या खातीर मनीस विविध रितीची हातेरां उपयोग करता. जावंक पुरो बूक, जावंक पुरो माध्यमां, जावंक पुरो आमचे कान, जावंक पुरो आमच्या इश्टा मंत्रां विविध रितींनी आमी जाणवाय जोडूंक आमी प्रयत्न करता. आनी कोण पळय चड सवालां विचारतात ती निजायकी मस्त चुरूक आसतात. तें कित्याक अशें, हें कित्याक अशें, संवसारीक रितीर मस्त जाणवंत ती व्यक्ती जावन आसात. आनी तांकां ग्रास्पिंग पावर म्हळ्यार चिंता पाटोवंक सकती तांकां बरी आसा. तांकां सडाव जावन बरी आसता. साबार संगती आमकां कळीत ना म्हणल्यार कुडले मस्त जाणांक टेन्शन भोगता. छा म्हाका गुंतूना न्ही तें, हें म्हाका गुंतूना न्ही, म्हाका गुंतूना न्ही, कशें म्हूण कळाचें म्हूण थोड्यांक मस्त जाणांक टेन्शन भोगता. पूण वास्तवीकतारान थोड्यो संगती आमकां कळनातल्या वरवीं तांकां मस्त बरेंपण आसा. जावंक पुरो आमकां थोड्यो संगती कळ्ळ्यो जाल्यार मस्त आमकां आकांत भोगता. आमकां भेन दिसता कितें म्हणून. पूण कळीत ना जाल्यार कांय टेन्शन ना. तुमी जाल्यार पळया ड्रायव्हींग करन येता आसतना सायडीक तुमच्या ड्रायव्हींग गुत्त आसलो मनीस जाल्यार चिक्के वेहिकल जावन अशें बी येता तो. ड्रायव्हींग गुत्त नासलो मनीस जाल्यार तुमी वेहिकल जाल्यार आपटेया आरामेर बसून आसता. आपटल्या उपरांत मात एकदम कान जालें म्हणटा. तितले म्हणसर ताका कांय भोगना. म्हणून ताका ड्रायव्हींग गुत्तू ना, कांय ताका टेन्शन भोगना. मुखार एक हंप पयल्या कुडले ताका टेन्शन भोगना. फास्ट जावन ताका टेन्शन भोगना. आरामशें आसता. गुत्त आसल्याक मात ती टेन्शन मस्त पटी. आतां आमच्या जिवितांत थोडे फावटी आमकां परक्यांची नांवां गुंतूनात. आमकां कांय टेन्शन जाताय? जायना. परकी कितें काम करता आमकां कांय टेन्शन जाताय? जायना. आमकां तेजे विशयांत आमकां कांयच कळीत ना. आमचें क्रेडीट कार्ड डेबीट कार्डाचे नंबर गुंत आसना. टेन्शन जाताय? जायना. आमच्या इश्टांचे आमचे नंबर आमकां फोन नंबरां गुंत आसना. आमकां टेन्शन जाताय? परतें आमकां कांय टेन्शन जायना. दुसऱ्या देशांचे राजधानी खंयचें, मध्य प्रदेशाक राजधानी खंयचें, आनीक बॉम्बेक राजधानी खंयचें, या इंग्लंडाक या अमेरिकाक रशियाक, थंय पुरो आमकां तितलें आमकां टेन्शन भोगना. कित्याक म्हळ्यार आमकां तें इल्लें प्रयत्न केल्यार कुडलें मेळटा. इंटरनेटार तुमी पळया अमेरिकाचें कॅपिटल खंयचें टक्का मेळटा. कर्नाटकाचें राजधानी खंयचें कुडलें मेळटा. फोन नंबर आमच्या इश्टांचें
विचारल्यार आमकां मेळटा. क्रेडीट कार्ड आमकां सोदतना ताचो नंबर मेळटा. त्या देखून आमकां तो चड टेंशन आमकां भोगना, या आमकां वत्तड आमकां भोगना. पूण हे जाणा जावचें आसा प्रक्रिया आसा पळय, हर एकल्याकी सामान्य तरान हर एकल्याकी ती आसता. आमी पळयता पवित्र पुस्तकान जाय तितलीं उदाहरण आसा. 1-2-3 हांवें उदाहरण तुमच्या मुखार दवरता. आमच्या 6 लोकांच्या पयल्या अध्यायान पळयतना जाकारी ताका भुरगीं नातलीं आनी देवदूत ताका दिश्टी पडून म्हणटा, जाकारी भियेनाका, देवान तुजें मागणें आयकलें. तुजी पत्नीण एलिझाबेथ एका पुताक प्रसूत जातली, ताका तुवें जुआंव म्हूण नांव दिसय. हाका कुडलें मायंड धांवता. हें कशें म्हाका कळीत जायचें, म्हाका कळीत जायचें. कित्याक कळीत जायचें? म्हाका आतां प्राय जाल्या तें 7 जाणां न्ही गे. देखून तो 18 वाक्यान आमी थंयसर पळयता, जाकारी देवदूत लागीं म्हणालो, ही संगत खंडीत घडटा म्हण पाती म्हणजे कशें? हांव आतां म्हातारो आनी म्हजी पत्नी उतार प्रायाची. देवदूतान ताका जाप दिली, हांव देवाच्या सद्रेवजेर सेवा करता तो गब्रियल तुजे लागीं उलोवनी बरी खबर तुका दिवंक म्हूण तुजे शशेन धाडला. पळया, इतलो एक व्यक्ती, एक देवाचो दूत येवन तितल्या मागण्याच्या जाकारी मुखार रावून उलयलो तरी आनी अशेंच घडटा म्हूण सांगल्यार हो जाकारी कशें म्हणून जाणा जावंक तें पळयता. तशेंच आमी पळयता मोरयेक थंयसर दूत येवन सांगता, थंयसर सांगून सांगता, पळय तुका एक चरको भुरगो जातलो, इमॅन्युअल नांवाचें पुरो सांगता. आनी थवळ मोरी कितें विचारता. मौत नाकाने पयल्या अध्यायान मौत नाकाने वाक्य आमी पळयता 6 लोकांच्या सुवार्तेंत. पूण मोरी देवा लागीं म्हणाली, हें घडचें कशें? हांव आजुनूय अंकवार. देवान तिका जाप दिली, पवित्रत्व तुजेर येतलो आनी परमोन्नती सकत तुजेर सावळी घालतली. देखून तुजे तावन जल्मोच्या भुरग्याक भाग्यवान देवाचो पूत म्हणटले. आनी पळय, तुजी संबंदीण एलिझाबेथ आपल्या म्हातारे प्रायर एका पुताक गर्भेस जाल्या आनी वंश दी म्हूण लेखलेल्याक तिका हो 6 म्हयनो, कित्याक देवाक असाध्य म्हणलें कितेंच ना म्हणटा. आतां मोरी कितें करता सांगला. आतां कितें करता ती सीदा आतां सांगला न्ही, एलिझाबेथाक आतां गुरुवार जाला म्हणून सीदा एलिझाबेथाक येता. आमी पळयता महत्वान वाक्यांत, हें घडोवन थोड्याच दिसांनी मोरी उठून जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या त्या शहराक धांवन गेली. थंय जाकाराच्या घरा भितरसन एलिझाबेथेक तिणें नमान केलो. कित्याक मोरयेक कशें साध्य? आमकां हर एकल्यांकी एक चिंता, म्हळ्यार आमकां हांगासर असल्या एक सामान्य व्यक्तींक मात्र न्ही, देवभक्तीच्या व्यक्तींकी असलें एक चिंताप जाणा जावंक अत्रेक आसा म्हणून हांवें उदाहरण दिवन आसा. सांजो जिजो म्हणटा, सांजो हांव ह्या संवसारांत जल्मल्ल्या सर मनशांचे व्हरतो, सगळ्या मनशांचे व्हरतो. पूण ह्या सांजोवांक बंदेन गेल्ल्या वेळार थंय चिंता, हांव बंदेंत आसा, कित्या खातीर जेजू म्हाका सोडूंक येता आसना. हांवें हाका पवित्र स्नान हांवें दिल्लो, इतलें पुरा महत् कार्यां करनासा. देखून तो विचारता, तो जण धाडटा, नीस कितें गजाल इसारया म्हणून. आनी आमी पळयता 6 लोकांच्या 7व्या अध्यायान 18 आनी 19 वाक्यांत, घडल्यो ह्यो सर संगती तेज्या शिसा मुखान जुवांक कळीत जाल्यो. आपल्या शिसा मदल्या दोगांक आपोवन अशें विचारूंक सोम्याशी ताणें धाडलें, येवचो आसा तो तुमसुगी आमी आनीकल्याची वाट पळयसय. म्हळ्यार आमकां जाणा जावंक वैगी जेजू हांवें स्थान दिलो, पुरा केलें, हांवें नाकात दिनांत म्हळें, पूण ताणें म्हजे कडेन घेतलो आनी पारवो ताजे मदें येवन रावला, ताज्या तकलेचेर रावला, देवाचो पूत म्हूण सांगला. पूण हाका परत एक जाणा जावंक जाय वय वस्तू जेजू वैगी न्ही म्हणून. आमच्या दिसपडत्या जिवनांत मोगाचें न्हू अशेंच आमकां घडटा हें भोगता. आमकां दिसता आमचे निर्धार सोमांगी. हांवें पयलेंचें एक सांगलें, आमच्या कोणाचें फोन नंबर ना, क्रेडीट कार्ड नंबर गोतूना, डेबीट कार्ड नंबर गोतूना, राजधानी गोतूना. तें पुरा कालान मेळटा, इल्लें सोदल्यार इल्लें प्रयत्न केल्यार मेळटा, तें इल्लें सोदल्यार प्रयत्न केल्यार मेळटा. पूण आनी थोड्या सवालांक जापी मेळूंक आयकनात, जापी सुलभान मेळनात. देखून हांवें सांगचें उदाहरण, आमचें
आमी केल्ले हर एका घडये जिविताच्या हर एक घडये आमी निर्धार करता हे सोमांगी सुगी हांव तूं जाणा जावंक प्रयत्न करता. तेच प्रमाणे आमी हात घाल्लें काम यशस्वी जाता की ना गी, म्हाका तें काम मेळटा की ना गी, काम मेळ्ळ्यार हांवें करचें काम सुफळ जाता की ना गी, आमकां ह्या सवालांक जापी जाय म्हूण बगता. थोडे फुडें म्हाका आमकां बगता म्हज्या जिविताचो उद्देश जाल्यार कितें, खाली इतलेंच गी, सकाळ जाली रात जाली इतलेंच गी, हांवें कांय म्हणे करूंक आसा गी, या हांवें केल्ली वाट सोमा आसा गी, जिविताचो उद्देश म्हजो सारको आसा गी, असलें साबार सवालां म्हजे मुखार आनी तुज्या मुखार आसात. आनी हाका जापी सोदूंक आनी हर एकलो मनीस हांव तूं प्रयत्न करता. व्हडले मनशाक एक सवाल जावन आसा, आमचें मुखलें भविश्य कितें म्हणलें, आमचें भविश्य कितें म्हणलें आमकां सबारांक सवाल आनी हाका जापी सोदूंक हांव तूं मस्त प्रयत्न करता. जिवनांत एका वरून एक समस्या येवन आसात. ह्या समस्येंतावन आमी भायर येवचें कशें, जिविताच्या झुजांत आमी कशें मुखार सरोन एक भविश्य रुपीत करचें, हे सवालां आसात. दावीद रायाक तो वांजेलांतलो आमी पळयल्ले पैकी आमकां दावीद एक व्हडलो राय आनी रायाक साबार दुस्मान आशिल्ले आनी ह्या दुस्माना कडेन वो झुजताना ताका जैत लागता. पयत पुस्तकांत आमी पळयता तो कीर्तन दावीदगार कीर्तन बरयत आसतना 18व्या अध्यायांत थंयसर तो 13 वाक्यां सांगता, हर एकांती तो जैत जोडच्या विशयांत थंयसर उल्लेख करता. पूण सवाल थंय झुजताचें आखरेचें न्ही. तो म्हणटा हांवें मेळ्ळ्या हर एका दुस्मानाक हांवें पाडाव केला म्हणटा. पूण थंय झुजताचें आखरेचें गी न्ही, मुखारी ताची झुजां आशिल्लीं. कितलीं झुजां आशिल्लीं म्हणून ह्या दावीद रायाक गुर्त आशिल्लें गी, त्या दावीद रायाक कितलीं झुजां आशिल्लीं म्हणून खंडे जावन ताका गुर्तून येतलें. त्या देखून म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत मोगाच्या न्हू जायतीं झुजां हांव तूं मुखल्या आमच्या जिवितांत झुजां आसात, जिविताचीं झुजां आसात. हे आज ह्या फाल्यांक मुग्धोवचें झूज न्ही, हे निरंतर झूज. कशें दावीद हर एका झुजांत जिखलो जाल्यार ताचें एकच चिंताप आशिल्लें, सर्वेस्पोर देव म्हजे संगी आसा, त्या देखून हांव ह्या खंयचें झूज आयल्यार हांव जिखता म्हणलें ताचें तें चिंताप आशिल्लें. आनी त्या देखून दावीद आपल्या जिणेच्या हर एका झुजांत तो जैतवन जावनूच आयलो. आनीक आमचें थंय सवाल आसा, ओ संवसार आखेर जालो गी, आयलो गी, अंत जावन आयलें गे म्हणून. कित्याक म्हळ्यार पळयत पुस्तक म्हणटा थंयसर हांगा झुजां जाल्ल्या कुडलें, थंयसर हांगा भुंयकांपे जातात, एकामेकां तुमकां विकृत करतात, काय लागीं आयलो गी म्हणलें. आनीक आमी सवाल आमी जापी सोदूंक आमी प्रयत्न करता. पळयत पुस्तकांत हाका आमी पळयता सामतेवाच्या 24 आनी 25 अध्यायांत थंयसर स्वामी जेजू म्हणटा आपले दुसरे फुटी येवच्या येण्या विशयांत थंयसर उल्लेख करता. व्हड संकश्टा विशयान स्वामी जेजू सांगता, ताज्या उपरांत ताज्या येण्या विशयान सांगता आनी म्हणटा संवसारांतल्यो 6 वर्सां विळाप करतल्यो आनी मनशाबद व्हड पदवेन आनी महिमेन अंतराळच्या कुपांचेर येता ताका देखतलो. व्हडा तुत्तुरेच्या वासपान तो आपल्या धुतांक धाडटलो आनी त्या संवसाराच्या चाराय कुशींतावन दिगंतांतावन दिगंता पर्यंत ताच्या विसलेल्यांक जमो करतले. म्हळ्यार थंय एक संगत जावंक आसा. ही केदाळा जाता गे म्हणलें, हाचे विशयी ती मुस्तू कडेन आमकां तर्क ह्या सवालाक जाप हांव तूं मुस्त जाणां सोदूंक आशेता. सवालां साबार आसात, हांवें 1-2-3 उदाहरणां दिवचीं. म्हळ्यार आमी हर एकल्या जाप सोदूंक आमकां प्रयत्न करता. जेजू कितें म्हणटा आज वाचिल्लें वाचप. पूण तो दीस आनी ती घडी केदाळा येतली हें बापाक एकल्याक शिवाय कोणाकच सर्गीच्या दुतांक वा पुताक लेगून कळीत ना. पळया, ताकत कळीत ना. जेजू म्हणटा बापाक एकल्याक शिवाय कोणाकच कळीत ना. पूण आमी कालें करता कशें म्हूण कळीत जाय सै, खालें म्हूण करी सै म्हणून कितलो लोक ह्या संगतींत ह्या सवालाक जापी सोदून आसा.
जापी सोदून आसा कशें म्हणे म्हाका आन्सर मेळाचें म्हणून देखून जिसू म्हणटा थंयसर नोयेच्या काळार अशें घडटलें 11चे घडये पर्यंत लोक गम्मत खावन पिवन आसलो पूण सडन पावस येयलो कोणाक कळोंक ना पूण म्हजें आनी तुजें जिवितांत चिंताप कशें म्हळ्यार ह्या एका सवालाक जापी मेळाचें म्हणून जायते जाण जायत्यो जबाब सोदून आसात त्या वेळार आमकां पेपरार ह्या माध्यमांनी खंयचें पळोवंक मेळटा आल्या 11चो अंतकाळ आयलो कोण ना म्हणून पूण समी जिसू म्हणटा खाली जागृत रावंक मात तो उलो दिता आलेते दिसा येता म्हूण सांगना जागृत रावा आमी पळयता 43 आनी 43 वाक्यांत देखून तुमी जागृत रावा खंयच्या दिसा तुमचो धनी येतलो तें तुमी नेणात उगडास दवरा सोर अमकेच वेळार येतलो म्हूण घरचो धनी जाणा आसलो जाल्यार तो खंडीत जागो रावतो आनी आपलें घर पूण नागोंक तो सोडतो ना देखून तुमी आयते रावा कित्याक तुमी चिंतनांतल्या घडये मनशापूत येतलो म्हळ्यार ती खंयची घडी ती कोणायकी कळीत जावंक साध्य ना कोणायकी कळी जावं अले कुणाय येवंक पुरो खेदाळा येता कळयता त्या देखून 10 दडयांच्या ओपारीन जिजू कितें म्हणटा 5 जाण त्यो सडन येतना न्हिदोन आसल्यो तांचे थंय त्याल आसलें भितर आयलीं आनी 5 जाणांक ती जागृत नातली हांव कोण म्हणूसो तुमी कोण म्हणूसो आपणाक कळीत ना म्हणटा कित्याक म्हळ्यार जेजू म्हणटा हर एक तुका जाणा जावंक साध्य ना उडासतोर हर एकी तुका जाणा जावंक साध्यच ना तुवें सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर ना तुजें जिवीत जियेल्यार मात्र तुका जिवितांत तुका जापी मेळटात सोदून म्हाका कशें म्हूण मेळाचें हें जायजेत म्हूण सांगचें बरी हांवें तुवें कांय करूंक जायना आनीक सवाल थंय आमच्या जिवितांत उपजोवन जे आसा जिवनांत कित्याक कश्ट येतात आमी कांय सूख करूं ना तरी आमकां कश्ट कित्याक येतात ह्या सवालाक जायते जाणां जायते आन्सर्स दिवंक येतात आमी पळयता सगळ्या संवसारार जायतीं जाणां जायतीं जावपी त्या केल्ल्या वरवीं हें केल्ल्या वरवीं तशें जाल्ल्या वरवीं अशें जाल्ल्या वरवीं जायत्यो जापी येतात आनी एक बरो ग्रंथ हाचे विशीं जावन आसा जोबाचो ग्रंथ जोबाच्या ग्रंथांत आमी पळयलें जाल्यार थंयसर हे कश्ट ह्या जोबाचेर ताका येतात आनी ताच्या मुखार तसले सबार समस्या येत आसतना तो कितें करता थोय सवालांक ताका कित्याक समस्या म्हणून तो जापी प्रयत्न करता आनी ते इश्ट कितें करतात जोबा तुका कळीत ना देव म्हळ्यार असो तुजे समस्या अल्या कारणा खातीर म्हणून ताजे इश्ट ताका सांगतात सोमानिंगी आमकां सगळ्यांक गोत आसा जोबाक ताजे इश्ट तुज्या जिवनांत समस्या अलेस्य कारणा खातीर म्हणटात पूण सर्वेस्पर देव कितें म्हणटा त्या सर्वेस्पर देव म्हणटा त्या इश्टांक तुमी म्हजे विशयी नेणान तुमी दिल्ले जाप सगळी सूख आनी पयत पुस्तकांत पळयता 33 अध्यायांत सर्वेस्पर जाप दिवन म्हणटा तेन्ना सर्वेस्परान वादळा भितर तावन जोबाक जाप दिली ताणें म्हळें ज्ञानार्पणाच्या उतरांनी दैवीक मांडावळ आश्वस्त करता तो कोण जें कितें घडटा ती देवाची मांडावळे प्रमाणे घडटा ही दैवीक मांडावळ आश्वस्त करता तो कोण जोब तुका कश्ट येवन आसात पूण ह्या कश्टांक असलंत कारण म्हणून तुजे ते 3-4 इश्ट सांगतात न्ही गी ते कोण ते आश्वस्त करतात ते सारकें तुका सांगता आसनात आनी थंयसर मनशाक सर संगती कळोवंक असाध्य म्हणून सांगच्या खातीर जेजू थोडी सर्वेस्पर देव जोबाक थोडी सवालां घालता 39 सवालां घालता 1-2 न्ही 39 सवालां घालता आनी थोडीं सवालां उदाहरणां कशीं आसात हांवें प्रत्येक बुन्याद घाली तेन्ना तूं खंय आसुल्लोय तुका समजून आसा तर म्हाका सांग पळय आमी सांगया खंयसर आसले हांव आनी तूं कोण येता इतले व्हडले विज्ञानी आसात खंयसर आसले आमी प्रत्येक सर्वेस्परा देवान बुन्याद घालतना कोण खंयसर आसलो वा तिजे मेजाप कोणें निर्धारीत केलें म्हूण तूं जाणाय तिज्या मापाची दोरी कोणें ओडुल्ली तें मिटरांत जाल्लें गी फिटांत आशिल्लें गी या खंयच्यान मेजिल्लें खंयसर आसा कोणाक तें जाणा जाल्यात
या दोरयो गर्भांतलो फुटून भायर सरलो तेन्ना हांवें ताका कुपांची वस्त्रां धरून अंधकारच्या फळ्यान रवडयलो तेन्ना ताचे दरवटे कोणें दांपले. ते मुखार वचनासतना ताका घड मीत कोणें घाल्ली. असलीं साबार सवालां सर्वेस्पर देव जोबाक दिसान म्हणटा, तुज्या पुरा सवालांक जाप दिवंक साध्य ना. पुरा सवालांक जाप दिवंक तुका जाप मेळूंक जायना. हांवें तूं मुस्तुपटी ह्या आमच्या जिवितांत हांवें तूं मोगाचो न्हू जायते फुटी आमी प्रयत्न करता. जायतीं सवालां थंयसर सर्वेस्पर देव जोबाक विचारता आनी तेजे कडेन विचारता, सांग म्हाका तुका साथ जाल्यार म्हाका सांग म्हणून. ही आमकां दाखोवन दिता कितें म्हळ्यार पुरा संगतींत जाणवाय आमी जोडूंक पुरा संगती म्हाका कळी जाय जे म्हळ्यार ते आसात. त्या देखून रोमाकारांक बरयल्या 8व्या अध्यायान 28 वाक्यांत सांग पावल रोमाकारांक बरयल्या पत्रांत अशें म्हणटा, आपणाचो मोग करतल्यांक म्हणजे जांकां आपणे निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी जावन आपोवणें दिलां तांकां सर संगती देव तांच्या बऱ्याक पडसो करता म्हूण आमी जाणाव. आन्सर कितलें ताका मुस्तू हांव तूं रात दीस चिंतां, अशें कित्याक जालें, अशें कित्याक जालें, अशें कित्याक जावन आसा, थंय अशें जाता, हांगा अशें जाता, थंय जाता, हांगा जाता, कित्याक अशें जाता. हांव आनी तूं जापी सोदून आसा. पवित्र पुस्तक म्हणटा, जर तर सर्वेस्पर कोणाचो पुरा मोग करता तांकां जें कितें तांच्या शेवटाक सरी जावन आपोवणें मेळ्ळां तांकां सर संगती ताच्या बऱ्याक पड अशें करता. जोबाक कश्ट येयले सोमा पूण ताका डबल आशिर्वाद येयलें. ताच्या जिवितांत दोट्ट्यान ताका आशिर्वादीत जालो आनी तो वर्त्या बोंडाक पावलो. आमी पळयता द्वितीय पुस्तकांत 29 अध्यायान 29 वाक्य म्हणटा जें कितें गुपीत आसा तें सर्वेस्परा आमच्या देवा कडेन आसा. मुस्त संगती गुपीत आसात, त्यो केवल कोणा कडेन आसात, सर्वेस्परा देवा कडेन आसात. म्हाका आनी तुका कळीज जावंक साध्य ना. आनी ह्या खातीर कशें म्हणून कळीज जाय जें म्हणून हांवें तुवें प्रयत्न केल्ल्यान आमकां ती कळीज जायना. तर हांवें तुवें निराशा भोगोवन आमी वत्तड भोगोवन टेन्शन जावचें कांयच गरज ना. मोगाचें न्हू. थोड्यो संगती आमकां कळीत ना जाल्यार बरेपणूच आसा. थोड्यो संगती आमकां कळीत ना जाल्यार बरेपणूच आसा. कित्याक खालें जाता म्हूण खालें आसा म्हूण कळल्यार आमकां तेंत टेन्शन. नॅक्स्ट कालें ताजे उपरांत कालें इंत टेन्शन. मस्त थोड्यो संगती आमकां इल्लें थोडें आमी जाणा जावंक प्रयत्न करता, इल्लें कळीत जाल्यार कोडलें ताज्या फाटल्यान आमचें चिंताप. नॅक्स्ट कालें म्हजें ह्याका जाल्यार अशें कितें जाता, ताका जाल्यार तशें कितें जाता. सवाला वयर सवालां आमी पळयता. खंयचें एक संवसारीक घडीत घडलें जाल्यार TV माध्यमांनी पळयता, ताका एक सवाल विचारतात, ताणें जाप दिली जाल्यार आनीक 4 सवालां, ताका जाप दिल्यार आनी 100 सवालां. सवाला वयर सवालां हें आमकां मस्त आमकां तें खंयसर वचून पावना. मोगाचें न्हू. थोडे फावटी आमी जाणवाय आमकां आन्सर सोदूंक वेता पूण तें आमकां मेळटेच ना. पूण सोदिनाशे रावल्ल्या वरवीं मस्तो आमचो वेळ उरता. थोड्या सवालांक जाप ही आमी सोदून हेचे मस्त वेळ ताजेत फाटल्यान पाड, सगळो वेळ ताजेत फाटल्यान पाड. आनी ह्या वेळेर कितें जाता, जायतो वेळ आमचो असल्या सवालांक जापी सोदून आमचो वेळ पाड जाता. आमकां थोडे फावटी मोगाचें आमी स्विकार करी जाय पडटा. थोड्या संगतींक जाप ना म्हणलें हांवें तुवें स्विकार करी जाय पडटा. थोड्या संगतींक जाप ना म्हणलें हांवें तुवें स्विकार करी जाय पडटा. आमच्या मनशा सैमान आमी जाप दिवंक पुरो. जोबाक कश्ट आयल्या वेळार कित्याक कश्ट आयले म्हूण सांगल्या बरीं. मस्त फावटी आमी मनशा सैमान आमी जाप दिवंक पुरो, पूण निजायकी थोड्या संगतींक आमकां जाप म्हणली मेळना. थोडे फावटी आमी त्या सवालां भितर वचनातल्या वेळार पूण सडन आमकां सर्वेस्पर देव ते आमकां दिता आसतना मस्त खुशी जाता. तातूंत तेंचं बरेंपण सगळें चिंतून रात दीस आठोवन मेळनातल्या वरेन टेन्शन जावचें की ताजे वयर सड्ड आमी चिंतिना, ताजें मूळ हें करूंक वचना. पूण आमकां कळीत जालें जाल्यार सर्वेस्पर देव दाखयतना आमकां मस्त म्हाका तुका संतोश भोगता. एक आमी उडास दवरी आमच्या जिवितांत. आमी जिवनांत सवालांक जापी सोदता आसतना थोडे फावटी
आमकां शिकूंक मेळटा. शिकूंक मेळटा. शिकचें म्हळ्यार रॉकेट कशें वयर येता, कशें उपयोगचें तें शिकप हांव सांगता आसतना हांव सांगता जिविताच्या झुजांत कश्ट येता आसतना कशें हांसून हांसून जियेता, हांसून हांसून जियेता तें आमी जाणा जायसै. आमी मुस्तुबोटी आमी इसारचें कितें आमी सोदना करता तें दुसऱ्यांत जावन आसा. खंयचें गरजेचें म्हळ्यार जिवितांत समस्ये ल्हान उडोवचें साहस. असले समस्या आयिल्ल्या वेळार शांती समाधानान संतोशान कशें जियेता हाचे विशयींत हांवें तुवें जाणवाय जोडूंक प्रयत्न करीत. आनी ह्या विशयान आमकां वांजेल सांगता कशें तुज्या खंयच्या सन्निवेशना वेळारय तुवें टेन्शन नासतना जियोंक जाता. त्या देखून स्वामी जेजू म्हणटा दोन तरेचे मनशांक सांगता. एक म्हज्या उतरांचेर जियेंतल्यांचेर आनी एकले उतरांचेर जियेनातल्या तसल्यांचेर. उतरांचेर जियेतले कशें ते उतरांचो कोण म्हज्या उतरांचेर जियेता ताणें खडपाचेर घर बांदिल्ल्या बरें. आनी कोण म्हज्या उतरां प्रकार जियेना तो कितें तो रेंवेर बांदिल्ल्या घर बांदिल्ल्या मनशा बरें. वारें वदळ पावस आयलें समस्या एका वयर एक आयलें पूण कोण सर्वेस्पराच्या उतराचेर भद्रतेन आसा ताका कांयच जायना, ताजें घर उरता, ताजें जिवीत उरता. आनी कोण त्या सर्वेस्पराच्या उतरा वेळेन जियेता ताजें जिवन कुसलून वता. त्या देखून हांवें तुवें उडास दवरूं जाय. जिवितांत खंयच्या सवालाक हांवें तुवें जाप सोदूंक पळय जाय. हांवें सांगूंक ना खंयच्याय सवालांक तुमी जाप पळय नाकात म्हूण सांगूं ना. हांवें सांगलें थोड्या सवालांक जाप मेळना तर वडणी, थोड्या सवालांक जाप मेळनातल्यार वडणी. गरजेच्या सवालांक जाप पळया. गरजेचे सवाल जावन आसा म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत समस्ये या बेजाराय खंत आकांत या एका वयर एक समस्या येता आसतना कशें तें फूट करून समाधानाचें शांतीचें जिवन जिवचें ह्या विशयीन हांवें तुवें ध्यान करीत मोगाच्यान. हांवें तुवें ध्यान करता आसतना ताका जावप मेळना तरी दुसरें स्टेप जावप मेळना तरी वडना देवाचेर फात येवन हांवें तुवें म्हजी आनी तुजी वाट मुखार सावन वचूंक जाय. थोडे फावटी आमी जावप मेळा जें म्हूण मुस्त प्रयत्न करता कितें आमचे देवाचेर फात येवन येता तरी आमकां मेळटा आसना. पूण पळयत पुस्तक म्हणटा असल्या संदर्भांनी कांगाल जायनासतना देवाचेर फात येवन आमी मुखार वाट वचूंक जाय आनी थवळ मुखलें जिवीत आमचें बरें जाता म्हणटा. तिसरें थंयसर आसा हें एक प्रोसेस. ह्या रितीर आमी वता आसतना देवाच्या गुणायेचेर ताच्या गुणायेचे फातयेनी दवरून वता आसतना आमी उडास दवरूंक जाय. मुस्तू चिंतून जाप सोदचें की सर्वेस्परा तुजें कितें खुशी आसा तेंच म्हज्या जिवितांत जावं दी म्हणून. सर्वेस्परा तुज्या जिवीत तुजे खुशे प्रमाणें कितें म्हज्या जिवितांत जावंक आसा तेंच जावं दी म्हणून. कित्याक आमकां जावप मेळना स्वता आमकां प्रयत्न करता संतोशान रावंक पळयता कितलें आमकां साध्य आसा तितलें करून सर्वेस्पर देवाक आमी सोडून दिल्ल्या वेळार सर्वेस्पर देव ताजे काकोळतेन आमकां खंडीत जावं न्ही ताजी वाट ताजी जाप म्हाका आनी तुका दिता. आयच्या नियाळाचो उद्देश मोगाच्यान जायपोटी आमी जायतो वेळ सकाळीं उठून घंटे घटल्यान पेपर वाचता. सकाळीं उठून घंटे घटले पेपर वाचता. कित्याक संवसारीक जाणवाय म्हाका आनी तुका जायचें म्हणून. संवसारीक जाणवाय जायचें म्हणून तेंत घंटे घटले मागणें म्हणून आमकां कोणायकी नाका मागणें म्हणून. आनी इतली संवसाराची जाणवाय जोडणी पेपरांनी वाचून आमकां भें आकांत मुखार कितें जाता म्हणलें भें. पूण जो कोण मागणें करता तो शांत रितीर ताजो दीस त्या दिसाचो कुरसूंक तो मुखार शकता. कित्याक दैवीक सकत ताचें तें आसा. दैवीक सकत ताचें तें आसा. मुस्तुमुटी हांव आनी तूं ह्या संवसारीक सवालांक जाप जोडच्या खातीर जाय तितलें वाचता जाय तितलें प्रयत्न करता जायतले जाण विचारता आनी कितें करता तरी पूण म्हाका तुका जाप मेळटा आसतना सुरेशपर म्हणटा सोद म्हाका पयलें सोदा तुमी. जर तर हांव तुमचे लागीं आसा जाल्यार तुमकां समाधान मेळटलें. म्हाका मेळाजेस म्हाका कळितूच जायचें ताका वचनाका. बगार आज
हांवें आतां आमचें कितें आखेर करता आसतना हें आमी सांगता मोगाचें न्हू ह्या एका वाक्याचेर आमी ध्यान दिया आनी तें जावन आसा मोगाचें न्हू आमकां कितें कळीत आसा गरजेचें न्ही पूण आमकां देव कोण म्हूण कळीत आसचें गरजेचें. इट इज नॉट अबावट वॉट यू नो बट अबावट whom you know. It is not about what you know, but you should think whom you know. कोणा विशयी तुका कळीत आसा कितें तुका कळीत आसा गरजेचें न्ही कोणा विशयी सर्वेस्परा देवा विशयी तुका कळीत जालें तर सगळें तुका कळीत जाल्लें बरें. कित्याक सर्वेस्पर देव म्हणटा हांव तुजे सांगात आसा म्हज्या पुता हांव तुजो मोग करता एका म्हज्या उजव्या हातांत तुका म्हज्या उजव्या हातांत हांवें धरलां. एक आवय आपल्या भुरग्याक सांडीत जाल्यार हांव तुजे सांगात आसा हांव तुजे सांगात आसा. पूण आमच्या जिवितांत मोगाच्या नांवान तूं जायतो वेळ करशिता मोगाच्या न्हू म्हाका आनी तुका आमकां कशें म्हणी कळीत जाय आनिल्लें कळीत जाय बट वी हॅव फॉरगॉटन आमी विसरल्या whom to know कोणाक जाणा जाय ताजे विशयी जाणा जायना मोगाचें न्हू. सर्वेस्परा देवा विशयी हांवें तुवें जाणा जाय आशिल्लें. whom to know you have to know the almighty God. देवाक हांवें तुवें जाणा जाय ह्या देवाक जाणा जावंक हांव वेळ आनी करचें ना पूण उरल्या सर संगती जाणा जावंक हांव आनी वेळ आनी करचें जाल्यार म्हजें तुजें जिवन मोगाचें न्हू टेन्शनाचें वत्तडाचें कश्टाचें बेजाराचें खंतीचें दुखीचें जावन आसा. आज तावन म्हजें तुजें सवाल म्हज्यान तुजें जिवीताचो उद्देश जाय whom to know देवाक हांवें तुवें कळीत जाय देवा विशयी चड आनी चड कळीत जावंक आमी प्रयत्न करीत जाय. त्याच प्रमाणे वी डोंट नो वॉट द फ्युचर होल्ड्स बट वी नो हू होल्ड्स द फ्युचर. आमकां मुखलें भविश्य कितें आसा आमी तें नेणाव पूण आमी जाणा जावंक जाय आमचें भविश्य कोणाच्या हातांत आसा. भविश्य कितें म्हूण हांव तूं मुस्तुपटे प्रयत्न करता म्हजे मुखलें भविश्य कितें आनी ह्या खातीर ल्हान जल्मल्ल्या भुरग्यां मरता पर्यंत ताका मोरान इतलें अशेंत आसा म्हण ताका कोणाक कळीत ना देखून हर एकलो प्रयत्न करता म्हजें मुखलें भविश्य कितें. आयच्या पेपरार आमी पळयलें जाल्यार एकलो भिकारी सरलो आनी कितलें आसलें 1,85,00,000 चिल्लर ताचे कडेन पयशे आसले 434 कितले रुपये आशिल्लो भिकारी पळोवंक ताजें बॅग तेंच ओपन केलें पुलिसांनी येवन कितलें आशिल्लें 1,85,434 जमून आशिल्लो कोण ना आयकना. मागीर भिकाऱ्याक म्हणून मात्र न्ही हांवें तुवें करचें अशेंत मुखलें फ्युचरा खातीर जायते आमी करूंक प्रयत्न करता. पूण सर्वेस्पर म्हणटा भविश्य कितें म्हणल्या विशयींत खंत कर ताका जाप सोदूंक वेच्या बदलाक कोणाच्या हातांत भविश्य आसा त्याचे विशयी तूं ध्यान कर. तुज्या जिवितांत साबार संगती कळीत करूंक सकाळीं उठल्या तावन रातीक न्हिदता पर्यंत सतत आमी सांगया मुस्तुबोटी वॉट्सअप ईमेल इंटरनेट माध्यमां TV जाय तितले आमी उपयोग करता. काल्याक उपयोग करता आमकां पुरा कळीत आसा जेणे समाजाचें ज्ञान त्या खातीर मस्त वेळ आमी करशिता मोगाचें न्हू. सर्वेस्पर कोण आनी ताजो अधिकार कितें ताजे सकत कितें हाचे विशयी हांव तूं कितलें वेळ करशिता मोगाचें न्हू कितलो वेळ करशिता हें हांवें तुवें जाणा जाय कित्याक ताणें मात्र आमकां सुटका दिवंक साध्य आसा. एक दीस आमगेर वॉटर लीक जातालें म्हळ्यार हांगा तावन टँक न्हू फुल्ल करची टँक इल्ल्या वेळान उदक खंय गेलें म्हूण कळना खंयच्या टायपान उदक गेल्लें कळना. कितले आमी प्रयत्न केले सगळ्यां कडेन सांगलें सोदलें खंयच मेळोना. पूण मागणें केल्ल्या व्यक्ती मुखांतर आमी पळयत आसतना ताणें सांगलें तुमच्या किचनाच्या भायल्या कुशीन एक पायप येता तो धरणी पोंदा थंय माती काण पळया आनी थंयसर तावन तें लिकेज तुमकां दिसता म्हणून निसायकी वय थंय उस्तितना थंयसर लिकेज जावन आसा. हांवें सांगचें जायतल्या बुका प्रमाणे जायतले बूक आमी उपयोग कर आमी ते सगळे आमी शिकीत जाय तितलें खंयसर उदक येता कशें बंद करचें पुरा. पूण देव आमचे सांगात आसल्यार सुलभान समजो
पर्याय जाता. हांवें एक उदाहरण दिलें मात्र कित्याक म्हळ्यार जर तर हांव आनी तूं मोगाचे न्हू आसतावन देव कोण देवाचें सकत कितें देवान म्हजे सांगात आसचें गरजेचें. ताज्या विशयी हांव तूं चड आनी चड कळीत करूंक टायम करतलो जाल्यार म्हज्यान तुज्या जिविताक सगळ्याकी शांती समाधान संतोशाचें जिवन म्हाका तुका फोव जातलें. सर्वेस्पर देव म्हजे सांगाता आनी तुजे सांगाता आसूं दी. मुखल्या ह्या आराधना वेळार आमी आमची दिश्ट सर्वेस्परा थंय खंयसया आनी म्हणया सर्वेस्परा म्हाका तुजे विशयंत कळी जावंक जाय. उरल्या संगती विशयन न्ही उरल्या विशयन न्ही म्हाका तुजे विशयन जाणा जावंक जाय. म्हजें भविश्य तुज्या हातांत आसा. त्या देखून सर्वेस्परा तुजे विशयन म्हाका कळीत कर. म्हजो मुखलो वेळ म्हज्या जिविताचो वेळ हांव सर्वेस्परा विशयंत हांव कळीत जावंक म्हजें प्रयत्न करतलो म्हणून दीनपणे आमी मागया. सर्वेस्पर खंडीत जावन ताका उगडाप करतलो आनी आमी शांती समाधान संतोशान जिवंक पावतले. हांव आमेन.